कितल्यांक सुमार जाला हे? ना ते काय आमकां खबर ना. तुमकां कितल्यांक कळयलें तेंच्यांनी? 5:30 फोन येयलो. हय 5:30 कळयलें. बोट कितें कटिंग करताले वेल्डिंग कितें चालू वेल्डिंग ते सिलिंडराचेर पडले. विजय मरेन न्हू हे? हय विजय म्हणून. पण तुम्ही आता सीन किती पळयला थंय आता सध्या? आमी पावले तेन्ना सगळे कांयच नाशिल्लें. हां ते फक्त ते फ्यूम वास येतालो फक्त आनी गरमी मारताली आनी काय ना. सगळे साफ केले तुम्ही येता म्हणते. साफ अशें करूं ना. कोण आशिल्ले तांकां व्हेले इंजर्ड करून. बॉम्ब स्क्वॉड इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. जीएमसी शिफ्ट केल्या न्हू? हय 4 जाण. नाव किती पात्र तुमचे? नागेश. आणि एक आम्ही ऐकू येता की एक मायनर आशिल्लो म्हणून. एक मायनर आशिल्लो. हय तेका डिस्चार्ज हे दिलो. फॅक्टरीन मायनर काम करतालो. एकटो वर्कशॉपान मायनर काम करतालो. मायनर म्हणल्यार ना तुका म्हणटा एकटो मायनर आशिल्लो न्हू? आमी पावले तेन्ना कोण नाशिल्ले हांगा. हां त्या खातीर 10 hours कॉल येयला आमकां की विजय मरीन शिपयार्डान ब्लास्ट जालो म्हणून. आमी दुसरो टर्न आउट केलो आनी आमी हांगा पावले म्हणजे पावता ती कांय नासले तेंगाचे कॅज्युअलिटी आसले पळय 6 जाण तेन्ना शिफ्ट केले. ओके आनी आफ्टर 5 to 10 minutes आमकां असो न्यूज मेळ्ळो की 2 are expired and 4 are under treatment म्हणून. पण थंय कितेंशें हे जालें? सीन कितेंशी आशिल्ली थंय? सीन अशी आसली की थंय भितर ते काम करताले पळय डेक तेंचे डेक हा पळय ते क्रेन दिवन अँकर दिवन पळय थंय ते भितर सांगूंक शकना कितें आसलो तो बट इलेक्ट्रिकल पॅनल आसलो तो ब्लास्ट जालो. ना कितें वेल्डिंग बी करताले थंय? ना सद्या ते सिनीर थंय कांय अशें येना की वेल्डिंग म्हणूं शकता हें करून. पण तुमकां काय इन्फॉर्मेशन ना? ना इन्फॉर्मेशन सिलिंडर ब्लास्ट जालो मेजर फायर हे करपाक प्रिव्हेंट करपाक. ना सेफ्टी मेजर म्हणजे तेंचे एसओपी आसतात कळ्ळें तुका न्हू. ते दे हॅव टू फॉलो डेट. फायर एक्सटिंग्विशर बी आसले भितर यूज केल्या? या आय कांट से दॅट. फायर एक्सटिंग्विशर बी आसले भितर? सेफ्टी मेजर सगळे सारखे आशिल्ले ना आमकां ती पावता म्हणल्यार ती ऑलमोस्ट सीन हें जाल्ली. म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर बी यूज केले दिसले थंय? एक्सटिंग्विशर सद्या ना दिसोंक ना. सध्या दिसना म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर ना थंय. तेंचो सेफ्टी ऑफिसर कितें म्हणटा? त्या टायमार तिणी यूज केले ना. सध्या तुम्ही पावले तेन्ना स्पॉटार दिसना. हातून मेल्या तेंची नांवां कितें मेळ्ळ्या? ना दे आर डेली वेजीस. डेली वेज लेबर्स सेफ्टी ऑफिसर हांगासरलो मेळ्ळा तुमी ताका उलयला तुमी? उलयला बट तेणी आमकां अशें कांय डिस्क्लोज करूंक ना कितें अशें. ना 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 आमी येता म्हणल्यार ते सगळे सगळे तुमचे क्लियर केले हांकां शिप बिल्डिंग येदे व्हडल्या इंडस्ट्री एसओपी कितें आसता फायर प्रिव्हेंशन? एसओपी आहा दे हॅव टू फॉलो डेट. तेंचे एक प्रोसिजर आसता तसो. ओके सो ते प्रोसिजर धरूनच ते आपलें काम करता. बट तो कितें आसा एज पर टेम्परेचर आयचे दिसाचो टेम्परेचर हे आहा तो ते भशेन तो वाडलो आनी इट इज ऑफ मेटल. सो तुमकां अशें दिसून येयलें की ब्लास्ट जर मोठो जाला हांगा लोकलिटी आसा लोकांक खंय तरी कितें इफेक्ट जावपाक शकता आसलो? ना डिस्टन्स वायज आहा न्हू तो तसो कांय ना. बट सर 7 जाण इंजर्ड जावप म्हटल्यार हे आतां व्हडले कितें आसलें? सिलिंडरूच आशिल्ले काय कितें आसलें? ना भितर कितें जाता न्हू टोटली शिप ती. सो तितलो टेम्परेचर भायलो टेम्परेचर आनी भितरलो जो कसो कितें काम आसता पळय तेजेर आसता. पण वेल्डिंग करता म्हणून तो ब्लास्ट जालो न्ही? ना म्हणूंक शकना. बेश्टोच ब्लास्ट जालो? ना भितरलो सेफ्टी ऑफिसरान कितें म्हटलें सर तेंचे? ना तेंचे कांय ना तशें कांय ना. सेफ्टी ऑफिसर ना तेंकां? एक सादो स्पार्कूच तुका फ्लेमूच जावपाक जाय अशें ना. कळ्ळें न्हू ब्लास्ट जातलो जाल्यार एक बारीकसो स्पार्कूच. बट तेंच्यांनी जे आसले लेबर्स तेंच्यांनी कितें हेल्मेट या सेफ्टी प्रिकॉशन काय घेवंक ना? तशें आमकां कांय दिसूंकूय ना. कितें आमी म्हणजे कांयच घेवंक ना तेंच्यांनी? आमचे पावचे पयलीं ते सगळे क्लियर जालें.